तुमचो रोल कितें आसतलो आनी फुडें पणजेन ते तुमी पार्टी लिडरांक वचून विचारपाचें आसा? ना सो आतां फाटलें कितें जालां ताचेर चड विचार करून कांय फायदो ना, पण कितें इनपुट्स म्हजे कडल्यान दिवंक जाय ते हांव तांकां दितलो. आनी कार्यकर्ते हे सदांच आमचे केंद्रबिंदू धरून तांचे कडेन उलोवन फुडें कशें वचप हें ठरवून ते पार्टीच्या लिडरशीप आसा, स्टेट लिडरशीप तांचे कडेन सगळें उलोवन फुडें कितें करप आनी कशें सगळें परत हो सीट हाडपाक प्रयत्न करप हें डिस्कशन करता. पार्टी कितें जाय तें पयलीं विचारून घेतलें तुमी? हय, म्हणजे पार्टीच्या लिडरांक कशें कितें प्रोग्राम आनी फुडें कशें मार्ग आसतलो हो तांकां मेळून तांचे कडेन डिस्कस करूनच फुडें आनी कार्यकर्त्यां कडेन हे दोनूय गजाली कार्यकर्तो सदांच भाईन सुद्दां केंद्रबिंदू दवरला. सो तांचे कडेन उलोवन आनी लिडरशिपा कडेन उलोवन पार्टे खातीर बेस्ट कितें आसा तशें फुडें वचप. म्हणजे हांवें पयलींच त्या दीस अटल बिहारी वाजपेयीचे म्हाका शब्द याद आयले की अंधेरा वतलो, सूर्य परत येतलो आनी परत एकदां कमळ फुलतलें. हें कमळ आमकां फुलोवचें पडटलें, ताच्या खातीर खूब कश्ट करचे पडटले. आनी कार्यकर्त्यान कश्ट करपाची इतलीं वर्सां 25 वर्सां हांवें संवय आसा हें पळयलां. सो विश्वास आसा की आमी तें करून परत एकदां हांगा कमळ फुलयतले. लोकसभा इलेक्शन जाल्लें हांगसर पणजे वोट करता लोकसभा कॅन्डिडेटा खातीर. पणजे बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक तितली मतां पडली पेक्षा 2000 मतां लोकसभेच्या बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक इतलो 2000चो डिफरन्स आसलो हितून अशें कित्याक जालें अशें दिसता? ना, हाचेर आतां कितें आसा तें हांव पार्टीन भितर सांगतलो. तुमी असेसमेंट करून दवरला? असेसमेंट केला, सो अवश्य तांकां दितलो. ताचेर करेक्शन करप ही सदांच अपेक्षा आसतली. ओके. आनी एक गजाल, तुमी ह्या इलेक्शनाक तुमचे 100% दिल्ले वा तुमी मातशें हें आसलें की स्ट्रॅटेजिकली मातशें कुशीक बी रावले, कशें कितें आसलें? ना ना, हांव सगळे कडेन जितलें जमता तितलें हांगा काय हें न जाता सगळ्यान बऱ्या एफिशियंट पद्दतीन वचपाक येता तितलो हांवें प्रयत्न केला. शेवटी हांगा सीट रिटेन करप हांवें पयल्या दिसांनी म्हणिल्लें की वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी आतां परत एकदां सीट हाडप इज इम्पॉर्टंट. समज सिद्धार्थाच्या जाग्यार तुमी कॅन्डिडेट आशिल्ले जाल्यार रिजल्ट कितें वेगळो आसपाक शकतालो? हे फक्त स्टॅटिस्टिक्स बी असले प्रोफेसर आसता तांच्या चर्चेचो विशय आनी तांच्या अभ्यासाचो विशय, ताचेर हांव आतां काय उलोवन म्हाका दिसना कितें अचीव जातलें. पूण ते रिजल्ट वेगळो जावंक शकतालो असो ते तुमी बाबूश कितें म्हणटा तांकां चड बरें विचारा, पण हांव असल्या हातून आतां विचारून हें करून म्हाका दिसना कितें अचीव जातलें. आतां फुडें कशें वचपाचें इज मोर इम्पॉर्टंट. तुमकां जबाबदारी दिल्यार तुमी लीड करपाक पणजे तयार आहा? ते सगळे पार्टी बरोबर विचार करून आनी पार्टीन कार्यकर्ता जबाबदारी दिली जाल्यार? हांवें पयली डे 1 सांगलां की पार्टी कितेंय जबाबदारी दिता फोरग्रावंडान बॅकग्रावंडान ती हांव पार पाडपाक पूर्ण प्रयत्न करतलो.